नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. PWDचे स्कॅम 42 कोटीचे 19 शॉर्ट टेंडर काढून बेकायदेशीर रितीन केली 847 कामां. चर्चिल आलेमावाची चौकशी जावपाची शक्यताय. गोधराची दंगल म्हणल्यार प्रशासन कशें आसचें न्ही हाचें उदाहरण. मोदीचें प्रशासन तेन्ना गेलें फेल, मात ते उपरांत मोदी जालो शाणो. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें वक्तव्य. गोंयची वर्सुकी येवजण घेवन गोंयचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे फुडारपणा खाला दिल्ली, मात प्लान वाडोवन मेळपाची शक्यताय सापूच उणी. शुक्रारा बसका. फोणेचे खाण विकपी पसरे, मिठायच्या दुकानाचेर FDA खात्याच्यो धाडी. नितळसाण दवरिनासतना तळिल्ल्या खाण विकतल्यांची चौकशी. 500 सामोसा जप्त. आणि खेळा मळार खेळा खात्याची 2013-14 सिजनाची तयारी. सर्तींनी वांटो घेवचो म्हूण शाळांक धाडलें परिपत्रक. 30 खेळांच्यो जातल्यो सर्ती. खबरो विस्तारान. PWDचे स्कॅम वट्ट 42 कोटीचे अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो निलंबीत कार्यकारी अभियंतो कमला देनीचे जमानेंतल्यान उक्ताडार आयला. 19 शॉर्ट टेंडर काढून बेकायदेशीर रितीन ताणें 847 कामां केली हेंय चौकशेंत फुडें आयलां. ताणें सगळें तेन्नाचो मुखेल अभियंतो JN चिमुलकार आनी मंत्री चर्चिल आलेमावाच्या सांगण्यावेल्यान केलें असो भ्रश्टाचार विरोधी फाट्याक दुबाव आसा. ताका लागून चर्चिल आलेमावाची चौकशी जावपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान भौशीक बांदकाम खात्याचो अभियंतो कमलादिनीची दुसरे दिसा चौकशी केली. ताच्या भ्रष्टाचाराचो आंकडो 42 कोटी मेरेन पावपाक शकता. 19 शॉर्ट टेंडर कामां सकयल 847 बेकायदेशीर कामां कमलादिनीन केल्यात असो आरोप आसा. ती टेंडराक कितल्या पयशांची आशिल्ली हाची तपासणी करप चालू आसा अशी माहिती ACBचे उप अधीक्षक बॉसुएट सिल्वान दिल्या. प्रुडंटान निलंबीत अभियंतो कमलादिनीची बाजू जाणून घेवपाचो यत्न केलो, मात ताणें उलोवपाक न्हयकार दिलो. पण तुम्ही कमेंट केला ना, पण तुमचे इथले आरोप करप्शन करपाचे नॉट टॉक एनीथिंग. आय एम सॉरी, आय विल नॉट टॉक. तुमचे जे चार्जेस आहात ते तुम्ही एक्सेप्ट दॅट. आय विल नॉट टॉक एनीथिंग इन दॅट दिस एक्सेप्ट करता तुम्ही ते ॲट दिस मोमेंट. आय विल नॉट. ही सगळी कामां ताणें 2009 ते 2011 हे काळान केल्यात. त्या वेळार चर्चिल आलेमाव भौशीक बांदकाम मंत्री आशिल्लो. ACB आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आदले मुखेल अभियंते JN चिमुलकाराचें नांव ह्या केसीन वयर सरला. ही सगळी कामां चर्चिल आलेमाव चिमुलकारा कडच्यान कमलादिनीक सांगतालो असो बोवाळ चल्ला. शॉर्ट टेंडर कामां उदका पुरवण विभागान कितेंय ताकतिकेचें काम आयल्यार काडटात. मात 2009-2011 मेरेनची कमलादिनीन काडिल्ली शॉर्ट टेंडर कामां उदका पुरवण सारकी करपाक काडूंक नात. त्या टेंडरांनी टायल्स घालपाक, रंग काडप ह्या सारकिल्या कामां खातीर ह्यो निविदा काडिल्ल्यो. शॉर्ट टेंडर कामांची फायल पयलीं संबंदीत मंत्र्या कडेन धाडपाची गरज नाशिल्ली, मात चर्चिल मंत्री जाल्या उपरांत ताणें ही पद्दत सुरू केली. ACBच्या रडाराचेर आतां चिमुलकाराचें नांव आयलां. चर्चिल आनी चिमुलकाराक ACB केन्नाय चौकशे खातीर हाडपाक शकता. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. ही खबर तुमकां रातची 10च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. 2002 गोधराची दंगल म्हणल्यार प्रशासन कशें आसचें न्ही हाचें उदाहरण. नरेंद्र मोदीचें प्रशासन ते प्रकरणांत फेल गेलें अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा. मात ते उपरांत तो शाणो जावन अशी गजाल परत घडची न्ही हाची जतनाय मोदीन फाटलीं 13 वर्सां घेतली अशेंय पर्रीकारान म्हणलां. NDTVचेर इंडियन एक्सप्रेसाचो संपादक शेखर गुप्ताक दिल्ले वॉक द टॉक मुलाखतीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही वक्तव्य केल्यांत. Can you say that 2000 killing of 2000 people can be a good example of governance? Right. But obviously, we add to that one major point. With that one blot of on the administration, there is not a single event which Modi has allowed to happen again. Are you saying that Modi learned his governance lessons? Obviously, that every experience counts. These are not my words. I'm trying to
No, no, I'm saying that To it paraphrase what you were saying. it was 4 months Modi into the government. Right. What happened was definitely bad. Probably being new, he did not know how to take a grip on the administration. Unluckily, with all this emotional surcharge atmosphere which was created out of showing those pictures, which Right. no Western media will ever show. Ever do. I think the atmosphere became surcharged and went out of control of any person there. With that one experience, I think he has not allowed to happen that again ever for last 13 years. And I go by basic logic that a person who learns from some experience From a he has- mistake I'm not or a saying it's failure. mistake. Or a failure. It's a failure. I'll put it as an administrative failure. What he All right. learned, he has not allowed such kind of damage to take Administrative place at all. failure and chief. गोंयची अंदूची वर्सुकी येवजण घेवन गोंयचे येवजण मंडळाचें शिश्टमंडळ दिल्ली गेलां खरें, मात केंद्राची परिस्थिती पळयल्यार प्लान वाडोवन मेळपाची शक्यताय साप्प उणे. दिल्ली वतना मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्वता हो दुबाव उक्तायला. तो म्हणटा पोरूं इतली येवजण मान्य जायत जाल्यार सुद्दां खूप जालें. पोरूं येवजण 41% वाडोवन मेळिल्ली येवजण 4,700 कोटींची आशिल्ली. अंदूय सादारण तितलोच अदमास केला. अंदूचे येवजणेंत राष्ट्रीय पावड्यावेले खेळां सर्ती खातीर प्रकल्प उबारपाक गोंय पयशे मागपाचें आसा. ते शिवाय मायनिंग पॅकेज आसाच. गोंयचे नियोजन मंडळाची केंद्रीय नियोजन आयोगाबरोबर शुक्रारा गोंयचे वर्सुकी येवजणेचेर दिल्ली बसका जाता. मंडळाचो अध्यक्ष मुख्यमंत्री पर्रीकार, उपाध्यक्ष दत्ता कोलकाराचे फुडारपणा खाला अर्थ खातें आनी नियोजन खात्याची अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ बिरेस्तारा दिल्ली वचपाक भायर सरले. पेल्या वर्सा आयोगान 3,600 कोटींची येवजण पास केल्ली. पोरूं ती 41% वाडोवन 4,700 कोटींची जाल्ली. नियोजन आयोगा मुखार मांडपाक केल्ले येवजणेचे आराखड्याचेर मुख्यमंत्री पर्रीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. पोरूचे आसपासूच जायत धरतलो जाल्यार खूब बरो, कारण यू लॉस्ट रेवेन्यू ऑफ 1,500 crores. So your component is not existing that much. Obviously. 4,000 But even 4,600 complete जावंक जाय न्ही. बऱ्याचदा आमी प्लॅन सायज एप्रुवल पळयता. एक्झिक्युशन इज मोर इम्पॉर्टंट. सो एक्झिक्युशन करपाक जो पळय हे लागता तातूंत म्हाका दिसता इफ वी कॅन रीच दॅट प्लान सायज इवन एट द सेम लेवल इट इज अ व्हेरी गुड अचिवमेंट. पूण मेजर खंयचे स्किम्स आसतल्यो, प्रोजेक्ट्स आसतल्यो? आता ते बजेटान सगळें दिल्लें आसा. बजेटान ऑलरेडी दिल्या म्हणून सांगलें, जाहीर जालें तेच. गोंय सरकारान मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक आदार दिवपाक केंद्र सरकारा कडेन 3,000 कोटींची पॅकेज मागल्या. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नियोजन आयोगाचे बसकेन हो विशय येतलो. लुझोफोनिया, नॅशनल गेम्स आनी स्पोर्ट्स सिटी सारकेले प्रकल्प गोंयच्या आराखड्यान आसात. हे खातीर सरकार केंद्रा कडच्यान खासा अनुदान मागतलो. केंद्रीय नियोजन आयोगाचो एक पंगड एप्रील-मे म्हयन्यान गोंयान येवन गेलो. तांणी गोंयान सर्व शिक्षा अभियान आनी केंद्र सरकाराचे हेर येवजण्यांचेर गोंयान जाल्ले वावराचो नियाळ घेतिल्लो. शुक्रारा सकाळी 11:30 गोंयचे अधिकाऱ्यांची केंद्रीय येवजण आयोगाचे अधिकाऱ्या बरोबर बसका थारल्या. सांजे 3:30 केंद्रीय नियोजन आयोगाचो उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंग आलुवालिया बरोबर मुखेल बसका जातली. हे बसकेन गोंयची वर्सुकी येवजण पास जातली. मात केंद्राची सद्याची परिस्थिती आनी अर्थवेवस्था पळयल्यार व्हडलेशें कितें वाडोवन हातार पडपाची शक्यताय हे फावट दिसना. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार चेतन गौस. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.